केळशी असळण्यातल्या पुलाची अवतिकाय जाल्ली आसा. ह्या पुलावेल्यान दिसाक हजारांनी लोक यो वच करतात. मात सध्या पुलाची जर्जर स्थिती पळोवन लोकांच्या सुरक्षेवेलो व्हडलो धोको निर्माण जाला. देखून खंयचीय वायट घडणूक घडच्या पयलीं बेगोबेग पूल दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी समाज वावरपी वॉरेन आलेमावन भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांचे कडेन केल्या. आज एप्रिलाचे 15 तारीख मुगे फ्रेंडान म्हाका हिंगा आपयल्लो. सो हिंगा तुवें आत गायल्या भितर फूल आत भितर वयता ब्रिजी पोंदा सारको हो गॅपचो आहे बाबा सगळ्या. आनी हिंग हाल कोणू पूण पटवलो भुरगीं जोर तर राती कडेन जायत फॅमिली हिंग येताय पिक ऑफ द व्यू. हिंग हात पांय घालपा देखून पिरांत दिता पांय गायले हो पांय सारको भितर वयता. ब्रिज इज एज गुड एज इट्स टर्निंग इनटू हाफ. You know, the MLA of Benalim also is of Aam Aadmi, the MLA of Asolna is of also Aam Aadmi. You come closer also in Bogle, Degunile and a gap so it's very dangerous for the commuters. लोग आमगे लोग गोंयकार लोग in evening पासोया येता, वॉका येता, राना येता, in gap it's completely dangerous. So I'm requesting the government of Goa. So I'm requesting the government of Goa and both the Aam Aadmi MLAs बंद कोराय तुमगेलो डेव्हलपमेंट सोशल मीडियाचे आणि ग्राउंडाचे आहे. आणि जात तितू बेगीन इमिजिएटली हेचे एक्शन घे. ह्या ब्रिजी लागून हाल कोणागे तू गेलो हेची जबाबदारी तुम घेवपाचो तुमचे पडलो जबाबदारी. त्याच भाशेन आमगे केडशे सरपंच पंचायता आणि आसोलना पंचायता मातशें तुमी बाराबोर येयाय आनी हेजे इन्स्पेक्शन कराय आनी लेटर घालाय PWD. I have already spoken to PWD, but this is a very, very serious matter. Very serious matter. Look at this hand. It's going completely in. You know, and कितें पूण जाल्या हाल्या हे जबाबदारी कोण लोका कितें जाल्या. ब्रिज देखून वच जावपा आतां चोवपाक गेल्यार भिरांत दिसता सारकी. म्हाका फ्रेंडान आपयल म्हूण म्हाका कळटें. So please take this very seriously.